सकळांक नमस्कार. आमगेल मंजेश्वर मळल सिरीज ಅಂತುಲೆ अनेक एक एपिसोडाक तुम पुरा जन स्वागत. आता मी आज खय सची म्हळारी शतमानोत्सव आचरण करचे संभ्रमारसचे आमगेल गांवचे मंजेश्वरचे श्रीमद अनंतेश्वर टेम्पल स्कूल्स आम्ही थंय राबून असची. हेच स्कूलांतून एक पूर्व विद्यार्थिनी जावन मस्त अभिमानान राबल्या हांगा. आमगेले SAT स्कूलाचे मोटो कसं म्हळ्यारी विद्यायाम अमृतमश्नुते 1925 स्थापन जाल्लेले हे स्कूल एक एडेड स्कूल. हे श्रीमद अनंतेश्वर देवस्थानाचे आडळिताचे अंडर चलतस. हे 99 वर्सांतू हांगा ज्ञानार्जन कोरून जीवनांतू उन्नत पाविले जन संख्य. हांगा प्री KG दुकून प्री यूनिवर्सिटी तयातस. कन्नड इंग्लिश दोन्ही मिडियमांतू क्लास चलतस. अनेक विशेष दृश्य तुमकां हांगा पळोवंक कसं म्हळ्यार एक तुळशी कट्टे. असल कट्टे विद्यालयांत असचे भारी अप्रूप. उत्तान द्वादश तेसू हांगा तुळशी परब पूजा भारी विजृंभणेर जाता. मात्र नाही कार्तिक पुनवेक आमगेल देव हांगा येवन बैसून म्हळ्यार स्कूलांत येवन बैसून तागेले पूज घेता. हे स्कूल स्थापन जाल्लेले वर्स दुकून निरंतर जावन हांगा नवरात्रींतू शारदा पूज चोल नयलस. विग्रह करचे दुकून विसर्जन ताय आशिल्ले सुमार दृश्य हांगा कवर करून एक व्हिडिओ तुमगेल मुखार आमी हांगा प्रस्तुत केला. हे सगळे शारदा महोत्सव स्कूलाचे पुरे स्टाफान आनी चेडूवान ಒಟ್ಟು जावन कोरून येवचे. महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा આજે એ ಮುಹೂರ್ತಾಕಾರ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ ಕೆಲಗಳನ್ನು ಕಂಚೆ ರೀತಿ ಆತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇಳಿ त्या मुहूर्त सुमुहूर्तक्ಕೊಂದೇನು चांगली ರೀತಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೀರ್ತಿ सर्व देवाने ತಂಗले चरण कमला घालून घेऊन आमका पुरा जगाके उत्तरोत्तर विरोधी कोणचला संजीव काढून देवा लागी तशीची देवी लागी शारदांबे लागी प्रार्थना करून मुहूर्त आरंभ करताचे मुहूर्त सुमुहूर्त मस्त म्हणून देवाला प्रार्थना करतात. विग्रह कोरचे विंगड कोणय नाही. हेच स्कूलाचे टीचर जावन आशिल्ले श्री लक्ष्मीदास प्रभू हांनी अनंत चतुर्दश तेसू हाजे मुहूर्त दवरून विग्रहा काम प्रारंभ करतानी मास्टरान हांगा देवील विग्रह कोरचे आमी प्रति हंत हंत जावन हांगा येवन हेजें चित्रीकरण केल्लेलें आसा. आतांतू भितर तुमी पळोवयात ह्या व्हिडिओ भितरी भारी चंद मास्टरान केल्लेली ती देवी पळोवच्याक भारी चंद दिसांनीची जाल्यार ताजें एक रूप पळोवच्याक भारी एक खुशी जाता. तशीच ताजें पुरें काम कंप्लीट जातरी नवरात्री भितरी शारद प्रतिश्ठ करचे फूल दिसू स्कूलाचे पुरे स्टाफान आनी चेडूवान ಒಟ್ಟು जावन येवन हांगा मास्टराल गरकड सुकून तिका अलंकार कोरून भारीची श्रद्धेन भक्तीन तांगेले बँड वाजोवन घेवन ते चेडूवान शिस्तार वच्चे पळोवच्याक 2 दोळे पावनाची. शारदा मातेल विग्रह हांगा फुल्ल अलंकार जावन रेडी जावन आस. आतां मेरवणीगेरीक स्कूला व्हरताची. आयच्यान 4 दिवस चेडूवांगेल भजन आनी विंगड विंगड कार्यक्रम पुरा जावन निरंतर चलचेस.
शारदा मात्यांक स्कूला येवन प्रतिश्ठ जाल्लेलें आसा. वच्चा आमी प्रतिश्ठ केलेल्या शारदा मातेल दर्शन घेवया. हांगा आतां दिसा 2 वळां हेच स्कुलाचे पूर्व विद्यार्थी जावन आशिल्ले आमगेलेची रजत भट मामू येवन सकट जनाल बरेपणा खातीर पूज करताची. आनी श्री पूर्णय पुराणीक म्हूण सांगून हेच स्कुला पूर्व विद्यार्थी आतांग स्कुलांत मास्टर जावन आशिल्ले. हे शारदा पुजेचे मुख्य रुवारी देवीक 4 दिवस विंगड विंगड आभरण वस्त्र पुराय घाल शिंगार सुचे आनी कडे दिवस सोण पुलमाळचे हेंच मास्टरानची. हाजी पुराय ಬಗ್ಗೆ विवर जावन आनीच आमकां आतां माहिती दिताची. हाजे ಬಗ್ಗೆ आमकां सांगतावे मास्टरा. आमगेले श्रीमत अनंतेश्वर देवळाचे स्कूल हत्तु संस्थाले ತೀರ್ಮಾನಾನ 1925 ಇಸ್ವಿಂತು हे स्कूल स्थापन झाले. आमगेले मलगड जावन आता दिवंगत विठ्ठल भट मामाने हांगा हे संस्थेंतू देवस्थानाचे स्कूल जाल्या निमित्त जावन हांगा शारदा पुजे आरंभ जावका म्हणून एक घन उद्देश दवरून तांणी हांगा ते शारदा पुजा आरंभ केली. हे शारदा पूजा सुरू केलेले विठ्ठल भट मास्टर म्हळ्यार कोणय न्ही, मिगेल आज्जो म्हळ्यार मिगेल अण्णा ल्हानो हांणी हे स्कूल स्थापन करतना हांगाचे LP सेक्शनाचे फर्स्ट हेडमास्टर जावन आशिल्ले. ते हे विशयान म्हाका आनीकय चड अभिमान दिसता आसा. अशी हांगा आमकां 4 दीस पूजा येता जाल्यार 4 धर्म सेवेदारांताय रेडी करून दवरला. फर्स्ट डे आमगेले रामकामत मामा लेकाचे 2 दिवस पुरुषोत्तम किरी मास्टरले सांगेले 3 दिवस म्हळ्यार महानवमी तेसो विठ्ठल मास्टर जन्मदिन देखून ताणे म्हळ्यार काय त्या जन्मदिसार मिगेल एक सेव जावका तिका म्हणून तस 3 दीस तो विठ्ठल मास्टर नावारी 4 दीस म्हळ्यार विजयदशमी तेसो हे पूजा स्टार्ट केलेले विठ्ठल भट मामाले स्मरणार्थ जावन तांगेल फॅमिली तर्फेन ते 4 दिसा पूजा तशी हांगा चोलण्याचो क्रम मुखार सुनाडले. मागीर चड दिवस येयल म्हणटर जाल्यार ते 1 दिवस स्टाफा लेखाकी आत्तां बाकी जना लेखारी हांगा सेवा म्हणून आरंभ करताचे. ते आमगेले SCT LP स्कुलांत तेंच्या हॉलांत शारदे बसकारान पूजा चलची आशिल्ली. आतां अनंत विद्या म्हणून 2009-10 इसवींत बंद जालें. मागीर सपरेट जावन आमी हांगा हॉलांत तिका बसकार येताची. स्कुलार दिवची क्रम ना, पुराय चेडवान ಒಟ್ಟು भागी जावन हांगा ते शारदा महोत्सव चलता आनी दिसाक 100 नारळाचे चूर्ण करून तितले चेडवांक LKG दोन प्री-KG दोन 10च्या क्लास असो चेडवांक पुराय जनांक आमी ते प्रसाद वांटूचे क्रम थंय हांगा दवरून घेतला. तशीच विशेष जावन सार्वजनिक पुस्तक पूजा म्हणून सांगून विजयदशमी दीस चलता आसा. हे अशी घडण येवका जाल्यार आमगेले 92 इसवीताय सांड तरी चोलनोत आशिल्ले. 93 इसवी जाताना विठ्ठल मास्टरान एक सांगले कसं म्हणून गेल्यार फुडली मागीर चोलन दिवसान दिवसांत अभिवृद्धी जाता वचो का म्हळ्यार घन उद्देश दवरून एक कॉपरेटिव्ह बँकांत अकाउंट ओपन करून ताचे उद्देश जावन तांगेल चेडवांनी तशी बाकीच्या लागीं समान मनस्कार ಒಟ್ಟು जावन हे आमी वाडो नाडका हे कितले वाडता हांगा शारदा देवील पूजा कितली विजृंभणेर जातली कितलेची देवाल संस्थे विजृंभणेर अभिवृद्धी जाता म्हळ्यार एक ताणें एक मनान संकल्प दवरून आमी त्या रितीन मुखार जमगेले तांगेले मार्गदर्शनारी ताका आमकां मकसद करून सपोर्ट केलेले कृष्णांक मास्टर आशिल्लेंची तांगेल पुराय सहकारान आनी मार्गदर्शनारी आज ह्या मठाक येवन पावले. आमगेले शारदा पूजा दिसा 2 वेळा पूजा, दिसा 2 वेळा पूजा चलता. सकाळी दनपाराचे आसा तशी सांजेचे आसा. आनी विशेष जावन कसं म्हणून गेल्यार विजयदशमी दिसो तिका सार्वजनिक पुस्तक पूजा परत जावन सर्व उपचार जाले मागीर सान मठाक विसर्जन ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರ್ ಸರ್ತಾ ಚೊಳ್ಳುವಾನಿ ಒಟ್ಟು ಜಾನು ते फर्स्ट डे तिका ಮೆರವಣಿಗೆ हाडचे चेडवानूच बँड मारनो
आतांगा या शारदा पूज जाता पुराय म्हणले तुम्ही चेडवांक कसले यात कार्यक्रम म्हणा अशी कॉम्पिटिशन्स तसल कसले असं की वय आमगेले रामकामत मामाला नावारी तांगेल फॅमिलीचे भक्तिगीता कॉम्पिटिशन म्हणून आरंभ केला तशीची भगवद्गीता कॉम्पिटिशनय आम्ही आरंभ केला शारदा पूज प्रयुक्त प्रयुक्तची त्याची गेल्याची दिव्य सान्निध्याची ಜವರ್ಚತೆ ಸಾಧಾರಣ 61 ಚುರುಡು ಹೋಗಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಎಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿಲಾಚಿ ತಶಿಚಿ ಸಾಧಾರಣ 35-40 ಅಲಾಗಿ भगवद्गीते ಎಂದು ಚುರುಡು ಅನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ एक भारी चांग विषय माशा इत्या म्हळारी आत्ताचे काला कशी म्हळारी चेडवांक भक्तिगीत म्हळ्यार कसं म्हणून गोतना भगवद्गीता तू गोतू ना तसल कडेन तू मेसल पुरा कॉम्पिटिशन्स दवरनो तांके एक एनकरेज करचेस पळय ते एक भारी व्हड विषय मस्त खुशी जाता आयकून आनी कसं पुरा जातास माशा मागीर आनी कसं म्हण गेल्यार ह्या शारदा पुजे अंतू आमी एक सिस्टम कोणाला कशें म्हण गेल्यार प्रति दिसाक एक जनाक ताची ड्युटी म्हण गेला आमगेले टिचर्स तुची ते ड्युटी तांणी करून वचे तशी ते देखून नातले सगळेच संघटन करता जाल्यार मस्त कश्ट आसा तागून तांगेले सहभागी बरें आसता देखून हे रितीर आमकां ते चलासून व्हरूंक साध्य जाता पुरा जनाले एक म्हळ्यार एक युनिटी वय 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 ते चलता देखून ते आमकां तितले कश्ट म्हणून दिसना आनी कसं म्हण गेल्यार आमगेले शारदेले मेरवणिका आमी फर्स्ट डे विठ्ठल मामाल गेला आसकून हाडचे ते आमगे चेडवांगेले बँड मेळारीच हांगा आपण घेवन वयचे तशीची विसर्जन तशीची आमगेले चेडवांगेले बँड मेळारीची तिका मेरवणिके व्हरून विसर्जन करून आमी देवीक जलस्तंभन करचे ते हांगाच आमगेले विशेषान असोच एक कार्यक्रम म्हणून सांगूं येता हे पुरा आयकतना मस्त खुशी जाता इत्या म्हळ्यार असल एक प्रोग्राम अरेंज करचे तितले सुलभ हे काम न्हय इत्या म्हळ्यार एक सान घरकडचे एक सान पूज जाल्यार आमकां ते एक चोलासून वरचे एक कितले कश्ट जाता म्हूण पुरा जनाक वता इतले व्हड एक इन्स्टिट्यूशनान तूं इतले चेडवांक इतले स्टाफान पुरा ಒಟ್ಟು करून एक कोडचे तुमगेले एक पुरा जनाले एक भारी एक व्हड काम म्हूण येता जाल्यार आमी कशें लेखता हांव कशें लेखचें म्हळ्यार ते काही आमगेले मालगड्यान ते श्रद्धे म्हणून दवरले पळय तांगेले निश्ठ आनी श्रद्धे निमित्ताची ते आजी काही चोल नेता आसा म्हणून इतले खातीर म्हळ्यार आमी आतां ते ಕೆಲವು संदर्भाचार आमी प्रश्न दवरून पळयतना तांतू आमकां सांगिल्ले त्याची तिगेले दिव्य चेतन हांगा आसा चैतन्य म्हळ्यार हांगा आसाची ते इत निमित्त म्हळ्यार फुडें दोन कांय सान म्हणटा फुडें दोन चलता जाल्यार आनी ते निश्ठेर ते केला देखून आजी तिगेले ते चैतन्य हांगा वाडून येता आसा ते चैतन्याची आमकां प्रेरण दिवन मुखारसून व्हरता म्हणून हांव लेखता खंडीत माश्रा हे तुमी इतले पुरा डिटेल सांगिल्ले का धन्यवाद माश्रा या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः आज ವಿಜಯದಶಮಿ ಶಾರದಮ್ಮಕ आज ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರು ಸೋಂಡ್ ಪೂಲನಿ ಜಾವ ಮಾಳ್ನು ಅತ್ತ ಆರತಿ ಜಲ್ ಕೂಡಲೇ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸುರ್ಜತ್ತ शारदोत्सव इतले विजृंभणेर जावच्या कारण हांगेल पुरा जनाले श्रम हे मॅनेजमेंट आनी स्टाफ
हे शारदा देवीले विग्रह जलस्तंभन करचे आमगेल गुड्डे केरीचे महामाया गुडीचे म्हाका शिले कल्पतीर्थां भितरी वच्चे आमी थंय वचून पळोवया.